गणपती देवळा लागीं जेन्ना आमी आसात ते गणपतीच्या देवाच्या नांवान हो रस्तो बऱ्यांतलो बरो रस्तो जातलो आमचो सर करून दितलो कॉन्ट्रॅक्टराच्या आदारान आनी दुबावरेर जे पण म्हाका सांगतालो वाडे जाले सरान बरो रस्ते केले चिकली रस्ते तयार केले तसोय हो बरो रस्तो जर करून दितलो आतां दुबावनार आतां आमी अति साइड राव आमकां कोण फाटी उडोवपाक शकपा ना. दुसरे हांव मुद्दम हांगा सांगता आतां म्युनिसिपल इलेक्शन येतली सगळे कॅन्डिडेट जावपाक शकना सगळ्या इच्छा आशिल्ली हांवें मातशें देखून इंटरफियर जावना खंयचो वॉर्ड रिजर्व करपा हें करपा तुमकां खबर आसा गोंयान बोर्ड पडला कोर्टान गेल्ले आहा अजुनूय खंयचें सीट कितें तें डिसायड जालें ना इट हॅज नॉट एटेंड फिनॅलिटी 22 तारखेक पडटले कोर्ट कितें सांगता तें कोणूय कॅन्डिडेट खंयचो वॉर्ड चेंज जातलो तें सांगपा जायना सो तयारी दवरा हांवें कोणी थोड्यांक सांगलां आसतलें तूं कॅन्डिडेट वा तूं फुडें वच हें मातशें तुमी लक्षांत दवरा की दे कॅन बी एगेन चेंजीस पूण आमी एक सांगपाक सोदता खंयचीय चेंज जावं दी कोणूय कॅन्डिडेट आसूं दी तुमी एन्श्योर करपा जाय की आमचो कॅन्डिडेट जिखता तशें आमचो कॅन्डिडेट खंयचो तो सगळ्यांक ऑटोमॅटीक कळटलो आनी सगळे कावन्सिलर जावपाक शकना आनी कावन्सिलरूय जाल्यार हांव काम करतलें कावन्सिलरूय जाल्यार हांव पण उरतलें हें सारकें न्हू ही भाशा थोड्यांची आसा ती आनी थोडे चिंततात ते भाशेन एक नशिबान म्हूण आसता तो नशिबान आसा तो कावन्सिलर जातलो हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय आनी म्हाका दिसता कोणें पळय सिन्सियरली काम केलां कोण पळय लोकां मदें रावला लोकांचो तेंचे कडेन प्रेम आहा ऑटोमॅटीक तो मनीस मुखार सरतलो आतां थोड्यान रिजर्वेशनान भायर उडयला प्रेझेंट मिनिस्टर आहात तेणें ते सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान तें एक्चुली खबर आहा तेजेर बोवाडूय पडलेलो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा पूण हांवें जावन तें करूना आमी करूना तें कित्याक आमकां इचारूं सुद्दां ना बाबा हें कितें करता अरे आमकां सांगलें आमकां इचार बगर करपा ना म्हणून आनी सडनली लिस्ट येयलें म्हणून तें आतां कोर्टान पावलां कालूच तरी आमचो शेजारी MLA तो पब्लीक गेल्लो आसा हांव मंत्री म्हणून म्हाका वचपा नाका हांव तेजेर डायरेक्टली कमेंट करना हांव एकूच सांगता आय कॅन वर्क वीथ एनीबडी आय कॅन वर्क वीथ द टूल्स गिवन एट माय डिस्पोजल जे म्हाज्या हातीन आसा हत्यार तें घेवन हांव काम करपाक मुखार जाता जो मनीस म्हाका कावन्सिलर म्हूण मेळटलो तेका घेवन म्हाज्यान काम करपाक शकता दुसरें लक्षांत दवरा जो जिखतलो कावन्सिलर तो म्हाजो जो हारतलो तोय म्हाजो म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट जाय हें तुमी लक्षांत दवरा नाल्यार कोण जिखतलो आनी जिखलो तेका हँग मारली आनी दुसऱ्या पयस केलो हें हांव केन्ना करपा ना म्हाजें ऑफीस सगळ्यां उक्तें जायते जाण म्हाका आतां म्हणटात तुवें तेन्ना बरें शाणेपण केलें जे लास्ट टायम सुद्दां म्हाजे विरोधक इलेक्शनां आसले हांव आठवण करता जायते लोक
येवपा लागला आनी हे फाटी म्हाका फूल सपोर्ट दिला. दाबोलेचे थोडे येयल्ले आसा, लिडर सुद्दां येयल्ले. आमच्या हांगा न्यू वाडेम चालू जाला आनी हेच भाशेन आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन खूंय रस्ते हॉट मिक्स करपाचे ते काम आमी हातीन घेतलेले आसा. थोडे एस्टिमेट पास जावन येयल्ले आसा, थोडे एस्टिमेट पास जावपाच्योच आसा आनी थोडे वर्क ऑर्डर दिवन कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्टार्ट करपा जाय आनी ते भाशेन हांगा न्यू वाडे हें काम स्टार्ट जाल्लें आसा. न्यू वाडे हावजींग बोर्डाचे 543 टेनमेंट्स आहा, केन्नाच तेंच्या नांवार करून दिवना. म्हणजे तांकां लिगलायज पयशे फारीक करून ते रावता गेले 30-40 वर्सां, केन्ना ते लिगलायज जावना. आज हावजींग बोर्ड ते मुखार सरला ते लिगलायज करपाक आनी तेंचे नांवार करून दिवपाक. हें फर्स्ट टायम जाल्लें आसा. आनी तेच बरोबर हांगा जे दुसरी घरां आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटानूय प्रपोजल चालू आसा, तेचो हटपट चालू आसा. जी घरां इल्लिगल जे लोक म्हणटा ती सगळी लिगल करून रेग्युलरायज करून दिवपाक हें काम आमी हातीन आमच्या सरकारान हातीन घेतलेलें आसा आनी हांव समजता जाता तितले बेगीन हें जातलें. तेच भाशेन हांगा ट्रॅफीक प्रॉब्लेम पीक आवरां चड करून जाता. दनपारचो सकाळचो भुरगीं इस्कॉला वयता तेन्ना, दनपारां येता तेन्ना आनी सांजचो. एकूच ब्रीज आसले कारणान शांतीनगर सोन हायवेचे सोन जेन्ना लोक भितर येता फूल ट्रॅफीक ब्लॉक जाता. वरांचे वरान लोक उरता आनी हॉर्न मारीत सगळे डिस्टर्बन्सूय जाता सगळे लोकांक. लास्ट टायम पियुष गोयल जे आमचे युनियन रेल्वे मिनिस्टर आसा ते गोंयान येयलो तेन्ना हांवें ताका मुद्दम थिंगा सायटीर हाडलेलो लोकांक आठवण करून दिता आनी तेन्ना तेणें प्रॉमीस केल्लें, येस आय वील कन्सिडर युअर प्रपोजल, हांव तुका ब्रीज करून दितलो म्हूण. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा बाब पियुष गोयला की तेणें आपलें उतराचें पालन केलें आनी आमची ब्रीज सँक्शन केल्ली आसा. आतां जेन्ना ब्रॉड गेजींग जातलें सावथ वेस्टर्न रेल्वे ते तो ब्रीज आमकां करून दितलो तो. हांव समजता फुडल्या 6 म्हयन्या भितर वा 8 म्हयन्या भितर तो ब्रीज रेडी जातलो आनी हें ट्रॅफीक कंजेशन जे इतले वर्सां आसलें ते काबार जातलें. ही बरी गोश्ट जावन आसा. दुसरें ब्रॉड गेजींगा बाबतीन हांव म्हणपाक सोदतां, आख्खे गोंयान थोडे लोक कनेक्टेड ना ते सुद्दां बेश्टे बेकार कोलाचे ताका लायता, हाडून जोडटा कोल आनी ब्रॉड गेजींग जोडटा, ताका संबंदूच नासतना. हांव तांकां एकूच सांगपाक सोदतां, हांव म्हाज्या वाठारान दाबोले आख्खे स्ट्रेचार पयर रेल्वे ऑफिशियल चीफ जनरल मॅनेजर आनी दुसरे ऑफिशियल येयले तेन्ना तांकां घेवन भोंवलो. हांव देव बरें करूं म्हणटा ते लोकांक थिंगा रावपी एकान एक फामील भायर सरोन सगल्यांनी आमकां सपोर्ट केल्ले आसा. एकूय तेंचें घर वचना, थोड्यांचे एक्सटेंशन केल्ले ते दुरीक वयता. तेणी वयल्यान वॉलंटरिली दुरीक डेमॉलिश करपाक एक निचो घेतलेलो आसा आनी तेणी सांगला ना रेल्वे तुमी डेमॉलिश करा पूण आमकां हिंगा रोड करून दिया. आमकां बरो रोड जाय कित्याक आमकां सद्या रोड ना, पांय वाट आसा नुस्ती. तांकां बऱ्यांतलो बरो रोड मेळटा कित्याक रेल्वे एक रिटेनिंग वॉल बांदून एक 3.5 मिटर तांकां रोड करून दिता आनी ते खुशेन फाटी सरला. सो वेर इज द ओपोजिशन? कोण ओपोज करता? बेश्टे अफवा घालता आख्खे गोंयान दाबोले ओपोज करता म्हणून. आनी थोडेचशे भोंवता आमचे चिखलेचे तांकां दाबोले कितें लागता? थोडे येवन थिंगा बोवाड करून गेले. जेन्ना तेंचेर ऑफेन्स बूक करता म्हणलें रेल्वेन सांगलें कंप्लेन करता, दाव मारलो. म्हणजे तुमकां ओपोज करपा खातीर ओपोज करपा जाय, तुमकां हितूनूय पॉलिटिक्स करपा जाय. आमकां पॉलिटिक्स करपा नाका, आमकां लोकांची कामां करपाक जाय. कित्याक पोर्ट जो नॅचरल हार्बर आसा तेजें फूल युटिलायजेशन जावपा जाय. हिंगा कितले जाण आसतले जे रेल्वे एम्प्लॉई आसा, 4000 आमचे जे रिटायर्ड जाल्ले तेंचे पेन्शनर्स आसा तांकां पेन्शन मेळपा जाय. 2000 एम्प्लॉई आसा डायरेक्ट एम्प्लॉई. हे 6000 लोकांक कशे जॉब तेंचे उरतले आनी कशे फुडले जॉब जातले इकनॉमीक एक्टिविटी जायना जाल्यार हें आमी समजुनी घेवपा जाय. ओपोज अशें जावपा जायना आनी हांव समजता लोक बरे भाशेन हें समजतले.